दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मोरी माय देवाच्या पुताची आवय जाली आणि देवान तिका आम्हा सर्वांची माता केली. संवसाराच्या विविध भागांनी विविध काळार ती आपले दर्शन लाभयता आणि देवाच्या महिमेची वडवीक गाजयता. तिच्या अजापांच्या गणिताक साक्ष जाल्ली विविध देव मंदिरां आसात तरी आज एका विशेष गणिताक गर्भांत घेवन आसच्या देव मंदिराचें दर्शन करया. दक्षिण अमेरिकाच्या कोलंबियांत आसचें मोरयेक समर्पिल्लें देव मंदिर लास लाहास बासिलिका म्हूण नांव वाडलां. उबार दोंगराळ्या सुवातेर 5व्या सृश्टीमध्ये निळशा आकाशार तकली उखल सर्व भक्तिकांक आपले थंय ओडून आसा लास लाहास बासिलिका. संवसारांतल्या विविध गांवांतावन हारी भक्तीक या अपूर्व सोबायेच्या देव मंदिराक भेट दितात. आपली मागणी ते सवां भेटयतात आनी मोरयेद्वारी देवान केल्ल्या उपकाराक अर्गां दितात. तर ह्या विशेष बासिलिकाचें महत्व कितें हें जाणा जावंक आमी आतां भितर सरया. वय ह्या बासिलिकाच्या भितर एक माटें दिसता आनी थंयसर आसच्या कडपार सोबोन आसा मोरयेचें अजापी रुपणें. तें जावन आसा लास लाहास सायबीन ह्या कडपाची मोरी माय. हें अजापी रुपणें सर्वांच्या तर्काक एक सावल जावन आसा. खंयच्याय रंगान ह्या इतर वस्तूंनी सोडयलेलें रुपणें तें न्हय. बगार सगळ्या कडपांतच तें रुपणें रुपीत जाल्लें आसता. हें कशें उदेवून आयलें आनी हाच्या फाटलें गणित कितें म्हूण समजोवंक आमी इतिहासाक पळोवन करिचें पडटा. क्रिस्त शका 1754 इसवेंत एक विशेष गणित घडलें. कोलंबियांतल्या पाटोसी म्हणल्या हळ्ळेंतली मारिया नांवाची एक स्त्री 6 मैला पयस आसच्या आनी एका गांवाक वचोन आसली. अर्द्या वाटेर पावतानाच कठीण जड वारें सुरू जालें आनी भिरांकूळ वादळ उठलें. तवळ तिका कितें करचें म्हूण कळनासता कुशिल्ल्या गुड्याच्या माट्या कुशीन ती धांवली. हळ्ळेकारांनी सांगचे प्रकार त्या माट्यांत वायट स्पिरीट येताले. पूण दुसरो कितेंच उपाव नासता मारिया काळोखी माट्यांत प्रवेश जाली. थंयसर तिका विचित्र अनुभव जालो. तिच्या बुजार कोणेंगी थापुडलें. पाटी पडतना थंयसर कोणच नातल्ले. देंवसार आपणाक दोस्ता म्हणल्या भियान मारिया पाटी पडेनासता आपल्या घरा धांवली. मारियाक रोसा म्हणलें धाकटुलें भुरगें आसलें. तें जल्मातावनच केप्पें आनी मोनें जावन आसलें. एका दिसा रोसाक आपल्या पाटीर घेवन मारिया त्याच दोंगराळ्या वाटेर समकताना ताका कितेंगी विशेष पुरासाण भोगली. तवळ त्याच भिरांतेच्या माट्या कुशयेन आशिल्ल्या एका फातरार ती बसली. रोसा एणे तेणे खेळोन माट्या भितर गेलें. थोड्याच वेळान भायर येवन रोसा व्हडल्यान उलयलें, मम्मा, त्या माट्या भितर कोण आसात पळय? ताचो ताळो आयकोन मारियाक अजाप जालें. जल्मातावन मोनें आशिल्लें रोसा आतां स्पश्ट उलयतलें. मारियाक कितें करचें तें कळूंक ना. पूण माट्या भितर वचोंक धैर्य नासता रोसाक उखलन थंय तावन आपल्या घरा पाटी धांवलें. रोसाचें उलोवणें आयकोन गांवचो लोक विचमीत जालो. सबार सवालां उठलीं, पूण तांकां कितेंच जबाब दिवचें म्हूण मारियाक कळूंक ना.
पूण रोसा मात्र तवळ तवळ त्या माट्या कुशीन वसोन येतालें. अशेंच त्या एका दिसा रोसा नापैंच जालें. मारियान हेणे तेणे मस्त सोदना केली तरी खंयसरी रोसा दिसोंक ना. निमाणें मारिया माट्या लागीं गेलें. थंयसरी रोसा ना. भितर वसोंक कठीण बें दिसलें तरी देवाचेर भार घालन मारिया ल्हव माट्या भितर सरलें. आनी थंयसर तें दृश्य देखून तें सगळें तटाक जालें आनी दिंबेर सरपडलें. रोसा आनी एक सोबीत भुरगो सांगाता खेळून आसली आनी तांचे कुशेन राणये बरी सोबची एक सोबीत स्त्री थंयसर आसली. ते आनी कोणूच न्हय बगार भुरगो जेजू आनी आंकवार मरी म्हूण ताका त्या घडये सुचतालें. पूण मरियान ही गजाल कोणायकी कळोवंक ना. ते माटे देंवसाराची म्हणली पातयणी थंयच्या लोकांक आसली देखून कितें सांगल्यारी कोणी पातयेवचें नांत म्हणलें सत मारिया जाणा जाल्ली. थोड्या तेंपान रोसाची भलायकी बिगडली आनी त्या एका दिसा तें मरण पावलें. दुखांत बुडिल्ल्या मारियाक कितें करचें तें कळोंक ना. पूण ताचो भावार्थ आनी भरवसो एकलोच जावन आसलो, माट्यांतलो जेजू आनी आंकवार मरी. रोसाची निर्जीव कूड आपल्या हातांनी उखलन मारिया त्या माट्यांत प्रवेश जाली. थंयसर तिणें भावार्थान मागणें केलें आनी आपल्या भुरग्याचेर दया दाखोवंक लाल्योन मागलें. देवान तिची बोब आयकली. थोडेच घडयांनी रोसा न्हिदेंतले उठिल्ल्या बरी उठोन बसलें. आवयचें मागणें वर्तें अजाप जावंक कारण जालें. ह्या अजापी घडिताची खबर सगळ्या गांवार विस्तारली. दुसऱ्या दिसा फिरगजेच्या याजका संगी वर्त्या भक्तीन पुरशावान थंयच्या लोकान त्या अजापी जाग्याची भेट केली. भक्तीपणान त्या माट्या भितर सरतना येदोळपर्यंत तांणी पळय नातिल्लें विशेष दृश्य तांकां झळकलें. त्या माट्या भितर आसच्या खडपाचेर भुरग्या जेजूक धरून रावलेल्या मरियेचें सोबीत पिंतुरा सारकें रुपणें थंयसर आसलें. सान डॉमिनिक आनी सान फ्रांसिसाची रुपणीं थंयसर तांकां झळकली. व्हडा भक्तीन आनी संतोषान हाजीर आशिल्ल्या लोकान मागणें केलें आनी उपरांत त्या जाग्यार विशेष मागणें आनी देवासांव सुरवात जालें. क्रमेण थंयसर आशिल्लो याजक बाप जॉन दे सांता ह्या अजापी जाग्यार एक इगर्ज बांदूंक योजन करता. पूण थोड्या तेंपान तो आपली दिश्ट होगडायता. तरी थिरासाणेन विविध गांवांनी पैण करन दान एकठांय करन एक देव मंदिर उबारूंक कारण जाता. देव मंदिराच्या समर्पणा संदर्भी बाप जॉन त्या अजापी रुपण्यामुळे दिंबी घालनासता ताका तें रुपणें जळकता, ताका तें रुपणें दिसता आनी ताची दिश्ट परत ताका पाटी मेळटा. जेजू मरियेचें रुपणें इतल्या शतमाना उपरांती कितेंच पाड जायनासता आसचें एक नवाल जावन आसा. खडपा भितर थावनूच उदेल्लें हें रुपणें सबार परिक्षेक वळख जाला तरी आजुनी एक तें मिस्तेर जावनूच उरला. पूण संवसाराच्या विविध भागांतावन लोक वर्त्या भक्तीपणान हांगासर येता, अजापी रुपण्याचें दर्शन घेता, मोरयेक होगळशिता आनी सर्वेस्पराची महिमा गाजयता. मोरये, देवाचे माये, तूं जावन आसाय देवाच्या दैवीक जानवायेन उपजोन आयिल्ली अति सुंदर आनी पवित्र रचना. संवसाराचो सोडवणदार जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताक तुवें पवित्रात्म्याच्या कृपेन जल्म दिलोय आनी अशें तूं जावंक पावली देवाची माय.
तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान कुर्सारतावन तुका आम्हा सोमेस्तांची माय जावन दिल्या. त्या तुज्या पुण्या वरवीं ए मोगाळी माये जोड दी आमकां सर्गिंतावन देवाची विंसणार बेसावां. तुज्या उस्क्या रस्त्या जेजू सेंगी आमकांय तुज्या वेंगेंत घे. ए मोरये, तुजें नांव आमी वर्णितांव आनी दिसान दीस तुका आमी उलो मारतांव. तुजें नांव आमकां मोगाचें, कित्याक तूं जावंक पावली देवाची आनी आमची माय. आमची मोगाळ माय म्हूण तुका आमी उलो मारतांव आनी पातयेनेन तुजे लागीं सरतांव. तुज्या नांवान सैतान भियान पळता, पिडा गूण जाता आनी आनवारां पयस सरतात. कित्याक तुज्या नांवांत आसा अती व्हड दैवीक सकत. कशें एक भुरगें कश्टांत सांपडतना आपल्या आवयक उलो मारता गे, तशें आमच्या विघ्न आनवारांनी पिडेशिडेन तुका आमी उलो मारतांव. तुजे दयाळ दोळे आमचे वयर परती मोरये आनी तुज्या पवित्र नांवाच्या बळान आमच्या व्हडा गरजांत आमकां पाव.